शुक्राराक खोटलावाडो साळगांव हांगसरल्या पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकर हांच्या हस्तुकी ट्रान्सफॉर्मर बसयलो। आतां मेरेन साळगांवांत विजेचो त्रास जावचो न्हय म्हण 16 ट्रान्सफॉर्मर बसयल्यात अशें मंत्री परुळेकरान सांगलां। आरडेक्स गोवा खातीर साळगांवच्यान गौतम शिरोडकार। गेल्या 5 वर्सांच्या कालावधीन फक्त हांव सरकारान आसतना कमीत कमी 16 ट्रान्सफॉर्मर पूर्ण म्हज्या साळगांव मतदारसंघात आमी ते मागीर 100चे ट्रान्सफॉर्मर आसा आनी 200चे ट्रान्सफॉर्मर केवीचे आसा जे पावसाच्या दिसांनी लायटीचे फ्लक्च्युएशन जाताले किंवा लायटीचें डिस्ट्रिब्युशन बरोबर जायनासलें त्या खातीर ह्या पद्दतीचेर एक 200चो आसचो अशें म्हणून ह्या भागांतली मागणी आसली। आमचे खोटला सोनारबाट RID म्हणटा हांगसरल्या भागांत आनी ह्या ट्रान्सफॉर्मराचो खर्च सादारणपणे एक 10 लाख पर्यंत आसा आनी एक सादारणशी कमीत कमी 300 घरां ह्या हेजेर केटर जातली आनी बऱ्यापैकी तांकां वीज सप्लाय जाता। त्या खातीर खूब दिसांची मागणी आसली की जावचें म्हणून पूण हेजेर आमच्या स्टॉकान आसले ते 100, 125, 150 अशे आसले पूण 200चो अवेलेबल नासलो पूण आमच्या मिनिस्टरान मिलिंद नायकान हो करून दिलो। त्या चड आनी चड देव बरें करूं जेणे करून म्हाका दिसता फुडले एक 10 वर्सांचे कमीत कमी आमची जी प्रॉब्लम आसा पळय आनीक जावचें ना अशें दिसता। कित्याक प्रत्येक दिसता उदकाची कनेक्शनां लायटीची कनेक्शनां ही वाडत आसता। कनेक्शनां वाडटा पूण त्या प्रमाणे लायटूय दिवची पडटा न्हू म्हणून असलें जर साधन सुविधा किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर जर बरोबर जालो जाल्यार डेफिनेटली जे कोण लायट कनेक्शनां घेता तांकां एक आराम मेळटलो, समाधान जातलें। त्या खातीर ह्या लोकांची मागणी आसली पळय तो आमी दिवपाचो प्रयत्न केला।